थिवी मतदारसंघ तसो एके सायडींतल्यान आतां मोपाक तेंकला, तो दुसरे सायडींतल्यान आमच्या बिचोले तेंकला वचून असो तसो वास्ट मतदारसंघ. आनी एकंदर ह्या मतदारसंघातले लोक भाग्यवान म्हणपाक जाय. कित्याक खबर आहा, सरकार आमी डबल इंजीन म्हणटा, तितूंतली दोनूय इंजिनां हांगा आहा. निळखंड मंत्री आसा आनी खासदार हांगासर, म्हणजे दोन इंजिनां तुमच्या कडेन आहा. त्या ती तुमच्यान बरीच कामां करून घेवं येता, केंद्रांतल्यानय करून घेवं येता, राज्यांतल्यानय करून घेवं येता. तुम्ही लकी आहात, कारण तुमची दोन इंजिनां तुमच्याच मतदारसंघातल्यान काम करता. आणि आनिकूय फायदो म्हणजे हांवें त्या खातीर म्हटलां की वेगवेगळ्या पद्दतीचो फायदो हो पुराय लोकांनी करून घेवपाक जाय. तो जर करून घेतले आसत, कोमुनिदाद, देवस्थान आनी पंचायती ह्यो जर सारक्यो आसत जाल्यार गांवचो विकास खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकता. निळकंठान इनिशिएटिव्स घेतली म्हणजे त्यांनी फक्त त्या एका सांगलें कोमुनिदादवाल्यांक, बाबा शैक्षणीक प्रकल्प येता आसत जाल्यार रितसर फॉर्मेलिटी कंप्लीट करा. आणि कितें तो गांवांत एखादो प्रकल्प येवनी, MIT आज तुमच्या थिवी मतदारसंघात येता, कोमुनिदादीन तांचो रितसर प्रोसेस कंप्लीट केला आनी जागा ताका दिला. थंय दोग तीग जाण कोणी तरी आपलें राजकीय अस्तित्व दाखोवपा खातीर उठ्ठा आनी जागो जाता. हांव आज सांगता, म्हणजे MIT प्रकल्प जो येतलो, नॉन टिचींग पोस्ट 100% थिवी मतदारसंघातल्या आनी परिसरांतल्या लोकांक भरले वयतले. 100%. हांवें पयलीं सांगलां तांकां, हांव टिचींग म्हणना, टिचींग फॅकल्टी तेंच्यो वेरियस आसतल्यो, बट नॉन टिचींग पोस्ट जितके लागता भायलो कोणूच परिसर ह्या परिसरांत रावपी, हांवें तेच्या कडेन ताका घेवनूच उलयलां. सुरू जायना फुडें ह्या प्रकल्पांत म्हणजे परिसरांत रावपी लोकांक 100% नोकऱ्यो मेळटल्यो. आनी तेच लोक ते काम करतले. एखादो प्रकल्प येयल्या उपरांत तो परिसर जो पुराय डेव्हलप जाता. आतां थंयसर फक्त नोकऱ्या पुरते सीमीत उरना. कोण तरी ल्हानशें रेस्टॉरंट घालतलो, फाल्यां सकाळीं थंय येयल्या उपरांत एखादें लॉजिंग बोर्डींग लागतलें. थंय येयल्या उपरांत हांव तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता, हांवें सांखळे म्हजें नर्सिंग इन्स्टिट्यूट सुरवात केलें आनी ताच्या उपरांत फिजिओथेरपी आनी नॅचरोपॅथी. आमच्या कडेन जवळपास 1000 भुरगे शिकता. पुराय म्हणजे म्हाजे कडेन हॉस्टेल फॅसिलिटीज ना जाल्यार भुरगीं थंयसर 400 भुरगीं लोकांच्या घरांनी पेईंग गेस्ट रावता. 400 भुरगीं म्हणजे प्रत्येकाक तुमी विचार करात, प्रत्येकान आपल्या घरात 2-2 पेईंग गेस्ट दवरल्या. इन्कम कोणाक आसा? त्या लोकांक आसा डायरेक्टली. द सेम थिंग हांगा फाल्यां सकाळीं टॅक्सी चलतली, कोणाची रिक्षा चलतली, पुराय परिसरात डेव्हलपमेंट जातलो. हे सगळें जाता आसतना ताजो फायदो परिसरांतल्या लोकांक मेळटा, दुसरो कोण येयना. आपूण फायदो कसो घेवपाचो, नवीन प्रोजेक्टाचो तो पळोवपाक जाय. आनी प्रोजेक्ट येयल्या उपरांत तेजी डेव्हलपमेंट आनीक जावपाक शकता. म्हाका दिसता म्हणजे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लागीं आसलेल्या कारणान फुडल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात आमकां विजनरी प्लॅनिंग म्हणजे पेडणे आनी थिवी हाच्या मदलें करपाक जाय. निळखंड विजनरी नजरेंतल्यान ह्या प्रोजेक्टा कडेन पळयता. कितेंय आसूं, हांव सांगता, ताचो स्वभाव थंड, तो लोकांक परतून दिना. तो राव मातसो म्हणटा, कोणायकू राव मातसो तापोना. आतांय सुद्दां ते एकटी बायल सपनाक खबर आहा, ती आपल्या त्या गोट्याक राव मातसो सोडया म्हणपाक लागलो. तो सगळ्यांचे विशय सोडयता, बट ताका त्या लोकांक परतून सांगपाची ताका संवय ना. त्या खातीर तो थंड रावन तेची कामां करता. हांव खरोखर सांगता, हांव ताका एप्रिशिएट करता. खूब बऱ्या पद्दतीचें काम आपल्या खात्यानूय करता आनी मतदारसंघानूय करता. तुम्ही सगळ्यांनी ज्या पद्दतीचो तेको भारतीय जनता पार्टीक आनी ताका दिला, आमी अपेक्षा करता तुमची जी कितें कामां आसा, शेवटी सरकार म्हणजे कोण? सरकार म्हणजे सरकारांत आसलेलो मंत्री. ताच्या कडेन घेवन येत, तो वेवस्थीत रित्या सोडयतलो. ओके, म्हाजी खात्री आसा. म्हणजे तुमी ओवरऑल जर पळयत जाल्यार गोंयांत तशें आतां लायट, उदक हेजे प्रॉब्लेम उरोंक ना. आतां आमी फ्युचर प्लॅनिंगाचो विचार करता. आमी फ्युचर प्लॅनिंगाचो विचार करता आसतना भुरग्याक इंटरनेट जे घराघरांत जाय ते बी अनइंटरप्टेड जाय. आतां खांब्या वयल्यान ते कट करूंक लागले. आमकां अंडरग्रावंड येवन ते तुमच्या अंडरग्रावंड घरांत गेल्ले जाय. म्हणजे तुमी विचार करात, आमी म्हणटा पळय न्ही, मोदीजी विकसीत भारत 2047चो विचार जो करता तो वगी करिना. आमी विकसीत गोवा 2047 म्हणजे तुमची भुरगीं जी आज 8वी 9वी शिकता, ही भुरगीं जेन्ना ग्रॅज्युएट लेवलाचे जातले तांकां कंटिन्युअसली इंटरनेट तांच्या घरांत लागतलें. ते वर्क फ्रॉम होम हो कन्सेप्ट जो आहा पळय, हो शहरान उरचो ना. पुणे, बेंगलोर आनी पणजेन तो थिवी सारकिल्या, माडेल सारकिल्या गांवांतल्यान सुद्दां भुरगे बसून म्हणटले आमकां वर्क फ्रॉम होम करपाक जाय. आमचीच भुरगीं सगळीं जी धाकली धाकली आज स्कुलान वता, ती जेन्ना IT इंजिनियर्स जातले, कोण तरी आनीक प्रोफेशनल कॉलेजीक वतले, ह्या भुरग्यांक त्या खातीर आमचें सरकार हें करता आसतना अंडरग्रावंड केबलींग आसतलें, अंडरग्रावंड इंटरनेट आसतलें. हाजो विचार आमी करपाक लागला. लायट उदक जालें, सोंपलें, आनीक उरूंक ना. 100% लोकांक आमी लायट दिलें, उदक दिलें, टॉयलेट दिलें, तो उरो. आतां फुडली डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, फ्युचर डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. आनी ती फ्युचर डेव्हलपमेंट जावपा खातीर आमी फ्युचर प्लॅनिंग करता. आनी ते फ्युचर प्लॅनिंग करता आसतना अश्यो इन्स्टिट्यूट येवप गरजेचें आसा. कारण शेवटी ही जेन्ना इन्स्टिट्यूट येतले तेन्ना गांवांतलो पुराय परिसर म्हणजे जसो तुमी म्हणटा ब्युटिफाय जावपाक जाय. आमकां
म्हणजे पुराय एड्युकेशनल हब आणि ह्या पद्दतीच्यो इंडस्ट्री येवपाक जाय. आमी खंयच्यो कॅमिकल इंडस्ट्री हाडिना, आमी लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री हाडिना. हांवें परत सांगलें, म्हाका खबर आहा आमचे लोक व्हाईट कॉलर जे तुका खणपाचें आनी थंयसर लेबरींग खंयचे तरी घाणीचें काम करचें ना आनी करचेंय न्ही. आमचे लोक तितके शिकलेले आसा, उच्च शिक्षीत आसा, भुरग्यांक आनीक शिकोवचें आमी. आणि त्या खातीर आमकां प्रोफेशनल काम जर करतले आसत जाल्यार त्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक जाय आणि त्या पद्दतीची डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. आणि सरकार त्या दृश्टीन विचार करता.